नमस्कार येवकार गोवा टुडे स्मिता येळेकार सविस्तर खबरादी हेडलाइन्स। कोविडाच्या लारात क्रिटिकल जातात मरतात चडशे वाशीन नाशिल्ले 2 दिसांत 13 गेले 11 वाशीन नाशिल्ले 16 क्रिटिकल 3 वाशीन नाशिल्ले सरकाराचो कॅज्युअलिटी अलर्ट। बीजेपीचे उमेदवार बुधवारा जाहीर लिस्ट घेऊन मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष श्रीपाद सतीश धोंड सिटी रवी दिल्ली पार्सेकार म्हणटा 12 मतदारसंघांनी 2-2 नावां दिवचले दुष्काळ। गोय विधानसभेचे वेंचणुकेक अनुसूचित जमातींक 12% वा 4 मतदारसंघ राखीव दवरपा खातीर घाल्ली याचिका हायकोर्टात भायर। वास्को हावरा अमरावती एक्सप्रेस ट्रेन दूधसागरा लागसार घसरली इंजिनाच्या डब्याची व्हिलां घसरली कोणाकूच इजा ना ट्रेन जाग्यार घालपाचो वावर झुजा पावण्यार। आदी आप बीजेपीची हवा धरून काँग्रेसी उपरांत टीएमसी सोडिल्लो अलेक्स रेजिनाल्ड एनसीपीच्या वाटेर म्हणून चर्चा झुजेचे ओपन इनवायट तृणमूल म्हणटा गेलो तो बरो। गोंयांत राष्ट्रवादी शिवसेना एक काँग्रेसी बरोबर फिसकटिल्ल्यान जमा काँग्रेसी कडच्यान कांयच रिस्पॉन्स ना पटेल म्हणटा विशय सोंपिल्ल्यान जमा शिवसेने कडेन सीट शेअरिंग। आणि आपाचे उमेदवाराचे चौथे लिस्ट 5 धरून एकूण 30 फायनल दिवचले दोतोर शेटेक तेको काँग्रेसीचे मायकल लवू जना सगळ्यांनी धरून आनीक 9 एकूण 24 फायनल। खबरो विस्तारान कोविडाच्या लारांत क्रिटिकल जातात मरतात ते चडशे वाशीन नाशिल्ले 2 दिसांत 13 गेले 11 वाशीन नाशिल्ले 16 क्रिटिकल तातूंत 13 वाशीन नाशिल्ले। मुख्यमंत्री आनी भलायकी खात्याचो वाशीन घेनाशिल्ल्यांक प्रोटोकॉल पाळनाशिल्ल्यांक अलर्ट। दुयेंतीचो खरो आंकडो कळूंक सेल्फ टेस्टिंग करून घराच उपचार करतल्यांक ॲपाचेर स्टेटस अपलोड करूंक लायला। गोंयांत आतां मेरेन पयलो डोस घेतिल्ल्यांचे प्रमाण 110%, 2 डोस घेतिल्ल्यांचे 98%, 18 वर्सां पिरायेवेल्यांचे वाशिनीकरण बऱ्यापैकी जाला। 15 ते 18 वर्सां पिरायेवेल्यांचे आनीक कांय दिसां भितर 100%क तेंकतले। मात बुस्टर डोसाक जाय तसो रिस्पॉन्स येना। अजून दुसरो डोस वा एकूय डोस घेनाशिल्ले गोंयांत हजारांनी लोक आसात। कोविडाच्या तिसऱ्या ल्हारांत अशा लोकांची कॅज्युअलिटी चड। जो डेथ जाता तेंच्यांनी वॅक्सिनेशन घेतलेलें ना मुद्दामून म्हणजे कालची सुद्दां 6 डेथ जर पळयत जाल्यार भितरल्या 5 पेशंटांनी एकूय डोस घेवंक ना। म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा ज्यांच्यांनी वॅक्सिनेशन घेवंक ना म्हणजे डॉक्टर बोरकर आसा हांगासर ते रेग्युलरली सांगत आसता की वॅक्सिनेशन इज मस्ट। आमी जितले डेथ ऑडिट्स केल्यात ऑफ कोविड पेशंट तातूंत आमी इवन डॉक्टर बोरकराक आपोवनूय केल्या थंय आमकां दिसलें की जे लोक वॅक्सिन घेतल्या तांकां लंग इन्वॉल्वमेंट कमी जाता। बुस्टर डोसाक पात्र आशिल्ल्यांक आतां कोविड जाल्लो आसल्यार बुस्टर डोसा खातीर आनीक 90 दीस रावचे पडटले। फाटल्या 2 दिसांत 13 मेले तातूंत 11 वाशीन घेवंक नाशिल्ले। जीएमसीचे सुपर स्पेशलिटीत 16 क्रिटिकल आसात तातूंत 13 वाशीन घेवंक नाशिल्ले। आमचे फर्स्ट डोस जो आसा तो जवळ जवळ 110% लोकांक दिल्लो आसा कंपेर्ड टू अवर टार्गेट ऑफ 11,66,000। आमचे जवळ जवळ 98% पीपल हॅव गॉट बोथ द डोसीस दिस इज अबाव 18। जे आमचे स्कूल्स आसात 15 to 18 वी हॅव कवर्ड 75% अँड विदीन अनदर 8 to 10 days आमची ती पर्सेंटेज विल बी टचिंग नियर 100। सरकारान आतां टेस्टिंग मॉनिटरिंग आनी कोविड किट्स वांटपाची यंत्रणा PHC लेव्हलाचेर सक्रिय केल्या। उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत कोविड कॅज्युअलिटी OPD वॉर्ड सज्ज। मात सेल्फ टेस्टिंग करून घरा रावन उपचार घेतल्यांची म्हायती नोटिफाय जायनाशिल्ल्यान खंय कोविड दुयेंतींचो खरो आंकडो कळना। तांचे खातीर आतां म्हायती अपलोड करूंक ॲप। द फर्स्ट थिंग पॉझिटिव्हिटी रेट स्टेटींतलो खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा
ताज्या खातीर आमी पयल्यात पयलीं होम आयसोलेशन आनी तें मॉनिटरींग करप हाजेर परत एकदां खूब मोठ्या प्रमाणात भर दिल्या, जेणे करून आमची कॉल सेंटर जी आसा ही ऑलरेडी चालू जाल्या. बट आमच्या लक्षांत जें आयलें जे सेल्फ टेस्टिंग करता ते अपलोडींग करिनाशिल्ले, तांच्यांनी एपाचेर अपलोड करपाची गरज आसा. इवन मुख्यमंत्री डिसिजन जे घेतला की आयसोलेशन किट बी पेशंटाक दिवप ते चालूच दवरतले. पयलीं सारके ANM आनी MPHW तांकां एक्टिवेट करून ते प्रत्येक पेशंटाच्या संपर्कांत दवरपाचो ते डॉक्टर आयरा मॉनिटर करतली. त्याच बरोबर डीन आयसोलेशन किट्स आमचे सेक्रेटरी हेल्थ हे सगळे मॉनिटर करतले. स्टुडंटा खातीर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. बीजेपी उमेदवाराचे लिस्ट बुधवारा येता. लिस्ट घेवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, प्रदेश अध्यक्ष तानावडे, खासदार मंत्री श्रीपाद नायक, संघटन मंत्री सतीश थोंड, डेस्क इन्चार्ज सीटी रवी दिल्लीत. लिस्ट दिल्लीच्यान पार्लिमेंटरी बोर्ड जाहीर करतलो. प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान 2 नांवां दिल्या म्हणून श्रीपाद सांगता. पार्सेकार म्हणटा 12 मतदारसंघांनी 2 नांवां. बीजेपीच्या उमेदवारांचे लिस्ट बुधवारा फायनल जाता. गोंयच्या नांवां दिल्लीत पावली. फायनल लिस्ट बीजेपीचो पार्लिमेंट बोर्ड शिक्को मारून जाहीर करतलो. गोंयचे बीजेपीची कोर इलेक्शन टीम दिल्ली. अरे हांव वतलो, अध्यक्ष वतलो, परत श्रीपाद भाऊ आसतलो, संघटन मंत्री आनी प्रभारी आसतले आमचे. शॉर्ट लिस्ट हम सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सामने रखेंगे. सेंट्रल इलेक्शन कमेटी फाइनल निर्णय करेंगे. वो हमारा पार्टी में सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में अंतिम निर्णय करता है. ऐसा ही गोवा के बारे में भी अंतिम निर्णय सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में करेंगे. पार्सेकार म्हणटात चडशी नांवां थारल्यात. 12 कडेन एका परस चड नांवां. डबल अशी खंयचे साधारण कितले डबल म्हाका दिसता एक 12 बी 12. भाऊ म्हणटा लिस्टात प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान 2 नांवां गेल्यात. कुमारजुव्या मडकयकारा बरोबर सिद्धेश. सगळ्या मतदारसंघांनी 2-2 नांवां घातलेली. सगळ्या पद्दत आसता. कुमारजुव्यान सिद्धेशचें नांव गेल्लें. हय हय. 40 मतदारसंघांनी उमेदवार घालतले म्हूण प्रदेश अध्यक्ष उलयता. त्यामुळे आम्ही 40 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टी निवडणूक लढयता पहिल्या वेळाचेर. ताच्या पयलीं आमी 37, 35 अशें वयताले, पूण ह्या वेळाचेर आमी ऑल 40 कॉन्स्टिट्युन्सी इन्क्लुडींग 39 बाणावली 39 ते डिसिजन आज जालें की ऑल 40 कॉन्स्टिट्युन्सी करप. सो फाल्यां लिस्ट येतले ते 40 कॉन्स्टिट्युएन्सींतले येतले डिक्लेअर जावन. फाल्यां आतां ते वयर ठरता न्ही. सो लिस्टान एक नांव सिंगल नांव गेलं का डबल कांय कडेन डबल आसा, कांय कडेन एक. उत्पलाक बीजेपी विरोधक फुसलायतात. उत्पल मनोहर पर्रीकाराचो पूत तो खंय बीजेपी बरोबरच रावतलो. कुछ पार्टी बीजेपी के खिलाफ उत्पल को टूल के जैसे यूज करने का कोशिश कर रहा है. हमेशा उत्पल बीजेपी के खिलाफ टूल के जैसे उपयोग नहीं होगा, मुझे विश्वास है. विश्वजितान आरजी वाल्यांची चॅलेंज मनार घेतल्या. तो आपली उमेदवारी वाळपयच्यान आपुणूच जाहीर करून मेकळो. 10 मार्चाक खंय कळटले. आनी हे पळय, म्हाका कोणी चॅलेंज करपाची गरज ना. वोटिंगाच्या माध्यमांतल्यान 10 मार्चाक रिजल्ट भायर. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोयचे येता ते विधानसभे वेंचणुकेत अनुसूचित जाती जमातींक 12% आरक्षण दवरचें म्हूण सांग्यावयलो आदलो आमदार प्रसाद गांवकारान घाल्ली याचिका हायकोर्टान रिजेक्ट. ताणें 12% म्हणजे 4 सीट राखीव मागिल्ले. 2% लोकसंख्येचे SCक 1 सीट, मात 12% लोकसंख्येच्या STक सीट ना म्हणून दावो. आरक्षण सध्या शक्य ना अशी भूमिका राज्य, केंद्र आनी वेंचणूक आयोगान घेतिल्ली. गोंयांत राष्ट्रवादी शिवसेना एक, काँग्रेसी बरोबर राष्ट्रवादीचे फिसकटिल्ल्यान जमा. महाराष्ट्रांत युती आसली म्हणून गोंयांत परिस्थिती तशी ना. काँग्रेसी कडच्यान युतीचेर कांयच रिस्पॉन्स येना जाल्ल्यान तो विशय सोंपिल्ल्यान जमा अशें राष्ट्रवादीचो राष्ट्रीय सरचिटणीस प्रफुल्ल पटेलान म्हणलां. शिवसेने बरोबर सीट शेअरिंगाचे उलोवप करून तो गोंयांत आयला. विमानतळार ताका मिडियान गाठलो. Quite capable of fighting on a reasonable number of seats, and we shall do so. And Shiv Sena also has expressed its desire to fight along with us. So NCP and Shiv Sena will fight the elections. And if other like-minded parties or people would like to join us also,
we are happy. No. Congress, we are not talking anymore because there is no question. They have not given us any proper number of seats or the seats which we are capable of contesting. Well, Congress party believes that they can win Goa on their own after losing 15 of their sitting MLAs. And every day the situation is so fluid, and if everybody thinks that they are capable of fighting on their own, well, it is up to them. Traditionally, NCP and Congress have been fighting together. Now TMC is a new factor in Goa. Good luck to them. गोयचे विधानसभेक आम आदमी पक्षान उमेदवाराचे चवथे लिस्ट मंगळारा जाहीर केले आनी 5 उमेदवार जाहीर जाल्यात. आता मेरेन आपान एकूण 30 उमेदवार जाहीर केले. दिवचले आपान अपक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेट्टीक तेको दिला. आपाचे 30 उमेदवार फायनल. आपान मंगळारा चवथे कॅन्डिडेट लिस्ट जाहीर केले ते अशें: मडगांव लिंकन वाज, प्रियोळ नोनू नायक, कुडचडे गाब्रियाल फेर्नांडीस, केपें राहुल पेरेर, साखळी मनोज घाडी आमोणकर. खेरीज दिवचले आपान स्वताचो कॅन्डिडेट घाल्लो ना. थंय आप अपक्ष उमेदवार दोतोर चंद्रकांत शेट्टीक तेको दितले. ताची घोशणा आपान मंगळारा केली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. Old Goa Virgin Coconut Oil is organic cold pressed, made from fresh coconuts. Just 1 spoon a day. Old Goa Virgin Coconut Oil increases metabolism, boosts immunity. Old Goa Virgin Coconut Oil is most powerful health supplement on earth. Buy at your nearest pharmacy or superstore. गोंयांत 60,000 घराब्याकडेन घराचे मालकी हक्क ना. 20,000 मायज प्रॉपर्टी केशी मामलेदाराकडेन पेंडींग. आपले घर नाशिल्ले 50,000 मायज नीज गोंयकार आसात म्हणून TMC आंकडे सांगता. भाऊ बांदोडकारान हाडिल्ले कायदे काँग्रेस BJPन फुडें कित्याक चालीक लायले ना काय म्हूण प्रस्न. TMCचे म्हजे घर मालकी हक्काची कॅम्पेन. 60,000 लोक असे आसा जेंचे कडेन ज्या घरान ते रावतात तेजो तेंचे कडेन मालकी हक्क म्हणजे ओनरशीप आनी टायटल ना. तशेंच आज तागायत 20,000 केसीस आमचे मामलेदार आनी कलेक्टर ऑफिसान पेंडींग आसात. 50,000 लोक आमच्या गोंयांत अशे रावतात जेंचे कडेन ना घर ना आनी ना स्वताची जमीन ना. 20,000 केसी ज्यो पेंडींग पडल्यात मामलेदार आनी कलेक्टर ऑफिसान, तेंचो सुटावो केन्ना जावपाचो? जेन्ना हेजेर सगळ्याचेर आमच्या टिमीन सर्वे केलो आनी एक ममता दिदीच्या हेतूंतल्यान आयडियेंतल्यान एक बऱ्या पैकी तेणी एक पावल उखल्लें, तें म्हणजे आमच्या गोंयकारांक स्वताचें घर दिवप, मालकी हक्क दिवप आनी आमच्या ज्या लोकांक घरां ना तांकां घर दिवपाचो यत्न करप. लेट भाऊसाहेब बांदोडकर आमचे CM जे बहुजन समाजाचे नेते म्हणून फुडें आयले, तेणी बऱ्या पैकी स्किमी लोकां खातीर केल्यो. मुणकार कायदो म्हणा, टेनंट एक्ट म्हणा, बट हेका फुडें घेवन कोण गेलो? भाऊसाहेब बांदोडकारा नंतर जी सरकारां हांगा आयलीं तेणी तेंचे खातीर कितले प्रयत्न केले. The Bhumipitra scheme, it had been introduced by the government just for the sake of introducing it, which had no rhymes or reasons how it would be worked out, who is going to bear the cost. It was just an election gimmick what the previous government had done, the current government I mean. So in this scheme, the TMC has said that they will make a provision of 1,500 crores, and with this 1,500 crores, they will assist the illegal people, saying the people singing illegal houses which are not there in their name. They will give them a legal title and ownership of those houses. काँग्रेसीचे तिसरे लिस्ट जाहीर आनी युती पक्ष गोवा फॉरवर्डाचे काकू सुरू. सांत आंद्रे आनी काणकोण सिटा गोवा फॉरवर्डाक दवरचे म्हूण सांगूनय खंय काँग्रेसीन आपले उमेदवार जाहीर केले. काँग्रेसीन युती धर्म पाळचो म्हूण काँग्रेसीक शिटकावणी. दिगंबर म्हणटा युती आसा, उलोयपूय चल्ला. गोवा फॉरवर्डाच्या सांत आंद्रेच्या जगदीश भोपेन थेट TMC गाठली. It is rather unfortunate that in this list
the Congress has gone ahead and declared candidates for Santander and Kankon constituencies, which were seats among those that the Goa Forward Party, that we had laid claim for. Our demands have also been modest and reasonable, and we have demanded for seats only in those constituencies where we have influence and where our candidates have worked on the ground. What is required in an alliance is common programs, mutual respect, and fidelity to our commitments to each other. Whatever commitments have been made by us and by the Congress party, we should stay true to them. Congress has backtracked on one commitment. As I've said, on the Santander and Kankon seats, they have backtracked on their commitments. But we do not wish to react immediately. But we will watch whatever steps they take, and we will react and take appropriate steps if needed as the days go by. That is a Goa Forward जे कितें कमिटमेंट आहा ताजेर गोवा फॉरवर्ड आनी काँग्रेस पार्टीचे भितर डिस्कशन चालू. युती फुडें वयतली आसा अजून पर्यंत. Discussions are going on. There is nothing. The only party who is not doing underhand dealings and who is fighting to send BJP home is TMC. 2 महिन्या भितर त्यांनी सगळं दाखवून दिला की डिलिंग्स ओपन जाता. मुरगांवचो आदलो मंत्री मिलिंद नायकाचे वासनाकांड एक्सपोज जावन म्हयनो जालो तरी फुडें सरना. मिलिंदाक चौकशेक आपोवचो सोडून आपल्याक पिट्टात म्हणून संकल्पाचो बोवाळ. आतां खंय क्रायम ब्रांच बायला पुलिसेंत जमा केल्ले पिडितेचे फोन ताब्यात घेता. हे फोन टॅम्पर केल्ले आसूयेत संकल्पाक दुबाव. मिलिंदाक वाट मेकळी करपाचो खंय प्लान. खूप दुख लागता कित्याक गव्हर्मेंट जी मशिनरी आयज यूज करपाक लागली आसा ही केस आयज ते दाबोवंक सोदता. ही केस ते एक सायडूच घेवपाक लागलेली आसा जी म्हाजेर एका बायलेन जीव बीन बिहाराक कंप्लेंट रजिस्टर केला फक्त तेजेर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आनी जी आमी केस हांगा कंप्लेंट दिल्लेली आसलेली ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर ती बीन 15 तारखेक गेल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक डिसेंबरान 15 तारखेक डिसेंबराच्या आयज ऑलमोस्ट 35 डेज जाले. एक म्हयनो जावन गेलो. अजून पर्यंत ह्या केसीचेर तेंच्यांनी कांयच करूना. हांवें जे प्रोड्यूस केल्लेले आयज ह्युमन पुलीस स्टेशनाचे जेच्या भितर हे सेक्स स्कॅन्डलाचे आख्खी हिस्ट्री आसा ते आयज क्रायम ब्रांच आपल्या ताब्यात घेता. जेन्ना ह्युमन पुलीस स्टेशनाचेर जाली 35 दीस जाले 35 डेज एक म्हयनो जावन गेलो. हांवें कंप्लेंट दिली आसा. ओरिजिनल मोबायल दिल्लेलो आसा. दुसरो मोबायल 2 मोबायल हांवें तुमचे कडेन सबमीट केल्लेले आसा. जाल्यार 35 दिसान तुमी कांयच करूना ते मोबायलाचेर घेवन. म्हणजे म्हाज्या केसीचेर कितें केलां तुमी. अजून तुमी केस रजिस्टर करूना. तेचेर FIR लॉन्च केलेली ना. कंप्लेंट म्हाजी ट्रान्सफर जावना. ही कंप्लेंट मोबायला बरोबर ही कंप्लेंटूय ट्रान्सफर जावंक जाय आसली. जे प्रूफ दिल्लेले आसा आमी ते कांयच घेवना. फक्त हे 2 मोबायल घेतलेले आसा. म्हाका तेंचे डावट येता. एक म्हयनो 35 दीस जो मोबायल हांगा उरला जो हांवें तांकां दिल्लो तो मोबायल तेंच्यांनी कसो टेम्पर्ड केला कितें केला त्या मोबायलान हेजेर म्हाका एक डावट येवपाक लागलेलो आसा. काँग्रेसीचे दुसरे उमेदवार लिस्ट जाहीर. मंगळारच्या लिस्टान 9 धरून काँग्रेसीचे एकूण 24 उमेदवार जाले. पर्या प्रताप सिंग राणे आनी कुडतडे आलेक्स रेजिनाल्डाची आदी जाहीर केल्ली उमेदवारी खेरीज नव्या लिस्टांत सुदिना आड मडकय लवू, मुख्यमंत्र्याच्या आड सांखळे सगलांनी, काणकोणा जना, मुरगांवां हाजी शेख हसन हरुणाचो पूत असिफ टीएमसींतल्यान काँग्रेसींत. सीएम आड सगलांनी, सुदिना आड लवू, सांखळे धर्मेश सगलांनी, कळंगूट मायकल लोबो, मडकय लवू मामलेदार, काणकोण जनार्दन भंडारी, सांगे प्रसाद गांवकार, दिवचल मेघश्याम राऊत, थिवी अमन लोटलीकार, परवरी विकास प्रभुदेसाय, सानांद्रे अँथनी फेर्नांडीस. इतले मजगती आदलो सभापती शेख हसन हरुणाचो पूत आसिफ शेख टीएमसींतल्यान काँग्रेसींत. काँग्रेसचें सरकार येता, काँग्रेस पार्टी सत्तेर येता अशें वातावरण गोंयभर जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. आनी तातूंतल्यान वेगळे वेगळे लोक खंय खंय गेल्ले जाल्यार सुद्दां चुकून जे मूळ काँग्रेसचे आशिल्ले आनी थोडे काँग्रेसचे नाशिल्ले तांकांय दिसता की आमी काँग्रेस पार्टी घट करपाक जाय. काँग्रेसी कडेन खंय तरी आमचे कडेन चूक जाली कित्याक आरिफ बाब आमचे कडसून मातसो खंय तरी पयस उरलो आनी खंय तरी पयस उरल्या कारणान
तो हालींच 4 महिने पयलीं आमचे तृणमूल काँग्रेस पार्टीक जॉयन जाल्लो. ते कितलेय रागार असलेले काँग्रेस पार्टीचे ते केन्ना रागार जावंक शकना. I had electoral dreams. That is why I entered the TMC 4 months back, thinking that the TMC, just like Congress, तेमचे पद्धत सेम आसतले म्हणून. At the same time, हांवें पळयलो की म्हाजो भाव संकल्प आमोणकर ताका बी एक फायटींग चान्स आसा. एंड माय फॅमिली आमी बैठक केली आमची, and we decided ki in the favor that we should not split votes, that I should strengthen the hands of Congress party. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आदी आप आणि बीजेपीची हवा करून काँग्रेसी उपरांत टीएमसीत सोडिल्लो कुडतरचो आलेक्स रेजिनाल्ड सध्या 2-3 पार्ट्यांनी हुमकळटा. काँग्रेसीचो उमेदवार आसतना टीएमसीत गेलो. म्हयनो जावच्या आदी दिदीक टाटा. कीर्ती आझाद म्हणटा इलेक्शना आदी गेलो तो बरो. आता एनसीपीच्या वाटेर म्हणून चर्चा. जुजेन ताका आमंत्रणूय दिलां. प्रफुल्ल पटेल सध्या गोंयांत. आलेक्साची आज हांगा फाल्यां थंय अशी गत. आदी आपाच्या नांवान जाले उपरांत बीजेपीच्या. गेलो टीएमसीत. थंयसावन येवन एनसीपीत वता म्हूण बोवाळ. टीएमसी सोडून परत काँग्रेसीत वचपाचे ताणें शिनाल दिल्ले. मात अजून तरी काँग्रेसीची जाप ना. This decision can be taken by the central leadership, because I feel he had resigned after his name was cleared by the Central Election Committee chaired by the party president Srimati Sonia Gandhi. So I think only they can review his decision. सध्या राष्ट्रवादी गरंग पळयता. पर्सनली हांव आमच्या रेजिनाल्ड बाबाक जो हो एक बरो मनीस कुडतरी कॉन्स्टिट्युएन्सीचो, ताका हांव रिक्वेस्ट करता की ह्या आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन भितर सरोन तुमी प्रवेश करून तुमी आमच्या पार्टीच्या सिंबलाचेर तुमी रावचे. कारण हे बरे बरे मनीस ह्या आमच्या नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टीन आमकां जाय. टीएमसी वाले म्हणटा इलेक्शना आदी गेलो तो बरो जालो. Sir, a few days back, your leader, Reginald Baum, have left your party. Can you just elaborate why he left the party? देखिए, I will tell you, जो इस दुनिया में आया है ना, उसको वापस जाना ही है. अच्छा हो गया चुनाव होने से पहले ही चले गए. नहीं तो क्या पता बाद में हमारी सरकार बनती तो कुछ न कुछ गड़बड़ कर देते. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. वास्को हावरा अमरावती एक्सप्रेस दूधसागरा लागसार घसरली. मात ट्रेनीवेल्या कोणाकूच इजा वा जिवाचें बरें वायट जाल्ल्याचोय खबर ना. सकाळीं सुमार 9 दूधसागर करंजोळ मजगती अपघात. इंजिनाच्या डब्याची फुडलीं रोदां रुळावयल्यान खसरलीं. एक्सिडेंट रिलीफ ट्रेन हाडून ट्रेन जाग्यार घालपाचो वावर सांजे मेरेन चलतलो. मेळिल्ल्या खबरां प्रमाण ट्रेन वेवस्थीत आसा. दिवचलचो आमदार सभापती राजेश पाटणेकार भलायकेक लागून फाटीं सरल्या उपरांत बीजेपीन मगोचो नरेश सावळ आनी अपक्ष दोतोर चंद्रकांत शेटयेक उखलून हालचाली करून पळयल्यो. दोगांनी कमळाची ऑफर रिजेक्ट केल्या. लोकांचो घात करपाचो ना. लोकांक दिल्लें उतर मोडपाचें ना म्हणून जाप. बीजेपीच्या गडांत बीजेपी वजनदार उमेदवारांक पातिशेर. ऐन वेंचणुकीच्या तोंडार आनी उमेदवारी जाहीर करपाचो दीस तेंकलो तरी दिवचले बीजेपीचे उमेदवार सोदूंक धांवाधांव. राजेश पाटणेकार खंय भलायकेचें रजाव सांगून फाटीं सरला. बीजेपीन आदलो आमदार मोगोच्या नरेश सावळाक गरी घालून पळयली ही जाप. भाजपच्या लोकांनी म्हाका एप्रोच जाल्ले म्हजे कडेन, पूण ऐन वेळाचेर कोणाचो घात करप हें म्हाका सोबना. म्हाज्या इमेजीक डॅमेज जावचें ना अशा प्रकारचे कसलेंच काम हांव करिना. सो तेका लागून हांव खंयचोच बाकीचो विचार करपाक शकना. हांव मोगो पक्षान आसा आनी मोगो पक्षाच्या तिकीटाचेरच हांव निवडणूक लढयता. अपक्ष उमेदवार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयाकूय विचारले तोय तेच सांगता ताका संदी साधू राजकारण करपाचें ना. म्हजे कडेन आयिल्ले, बीजेपीन कॉन्टॅक्ट केल्लो, तिकेटीची ऑफर दिल्ली म्हाका. हांव एक प्रामाणीक सिंपल प्रामाणीक मनीस आसा. हांव एकदां जो शब्द दिलो कोणाक म्हणजे तो शब्द फायनल आसा. आनी ही म्हाका मॅसेज क्लियर कट वचपाक जाय आसली लोकांक की दोतोर शेटये
जर आमकां शब्द दिलो अपक्ष जाल्यार अपक्षच. हांव संधी साधू राजकारण्या भशेन न्ही. जर माझे जर बरें दिसले, आज जर म्हाका दिसले हे पार्टीन हांव निवडून येता किंवा फाल्यां म्हाका दिसले की म्हाजी जर हे पार्टी बरोबर म्हाजी लायसनां जातात आनी म्हाका परवां दिसले की ही पार्टी म्हाका पयशे दिवंक शकता म्हणून हांव वयतलो, जाल्यार दोतोर शेट्टी अशें करचो ना. दिवचले बीजेपीच्या गडात उमेदवारीक नटून सजून कितलेशेच तयार. मात विनेबिलिटी वालो वजनदार सापडना ती कमळाची मोठी पंचायत. उमेदवारांचे लिस्ट दिल्ली सावन फायनल जाता ब्रेस्तारा. प्रुडंटा खातीर विनायक सामंत. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार. 4 चौगांत मास्क घालात, विस्कळ भोंवात, सॅनिटायझर वापरात, वाशिनाचे 2 डोस घेयात, घेवंक लायात. बी प्रुडंट, बी सेफ. देव बरें करूं.